19 मिसाची बॅट सुरू जाता पान 9 A19 पेज 9. मिसाची बॅट सुरू जाता आम्ही सगळी तयार जाऊया आमचो यात्रेक भितर सरता आम्ही सगळी योगार दिवया आमचो यात्रेक भितर सरता आम्ही सगळी योगार दिवया Calvary Nosotros Amitador Hallelujah Sonicevo Bovatano Amicevo Dai Tisavia Sonicevo Bovatano Amicevo Dai सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो युकार सकाळच्या मिसाक म्हज्या मिसांत आमी देवाक दिन वाचता. सिरील आनी हेझल फेर्नांदीस हांचे देणे पासत तांचे देवाचो आशिर्वाद मागतना आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात विन्सी फेर्नांदीस हे आमचे भाव पासत मागुया. तशेंच आज आमचे सिनियर्स समर ब्रीज ही कार्यावळ घडोवन हाडटात. आमचे सगळे सिनियर्स फिरगुजीचे तांचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. तांकां बरी भलायकीन देवान राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया. आनी आमी जेन्ना 2 परबांक तयार करता जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब आयतारा दीस आनी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब 8 तारखेर जुन्याची. ह्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे परबेंतल्यान उपासकांचो काळ सोंपता. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे गोवाय आमी जावंक हे मिसांत करपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बांबडीनो पवित्र आत्मो पवित्र सभा चलयता. पवित्र आत्मो आमकां एक एकल्याक मेळिल्लो आसा. ह्याच आत्म्याच्या बळान जेजूक सोडवणार म्हूण ओळखूंक आमकां कृपा मागुया. हांव पातकी सर्पोजार देवाक तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनात हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमो सोप्रात सौभाग्यवन सदांच कुवार मारीक सगळ्या जिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं सरपद वेदार देव आमची काकूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. अल्को नासलेल्या देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी अल्को नासतना बसतात त्याच देवाक हांव तुमकां परगोट कोत्ता. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलें रचला तो देव स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलेले भाशेन मनशाचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगळ्यांक जिवीत आनी स्वास
आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी प्रितूम भरूंक एकाच मनशा तावन सगळे मनशाकूल ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक राष्ट्र कितलो काल तोगचें तें ताणें थारायलां आनी अमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तूं वरवीं सांसपून जाल्ले पोरी मनशांनी आपणाक सोदून काडून देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सोवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. जशें तुमचे मदल्या कांय कव्यांनी सांगून दवरलां, आमी खरेपणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे कोलेन आनी इकमतीन केल्ले भांगाराचे, रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेनारपणाच्या कालाचेर देवान नदर घालूंक ना. पूण आतां सगळेच कडेन आसलोल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट कोत्ता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला. आनी ह्या मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हटलें, हे विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदतांव. असो पावलू तांचे मदलो कोड सरलो. तरी थोड्यांनी ताका एकठांवून भावार्थाक वेंग मारली. हांचे मदें आर्योपागीत, दियोनीस, दमारीस नांवाची एक बायल आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत आतेनांतलो बाय सरून पावलू कोरिंताक गेलो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सगळीं म्हणुया, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गार तावन सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मोलबार ताची वखाणी करात. ताका वखाणात सगळे तुमी ताच्या दुतांनो. सगळे तुमी ताच्या दोलबारांनो ताची वखाणी करात. जबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. प्रितुमे वेले राजा आनी सगल्यो परजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मनसुबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारीं, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाचीं बालकां. जबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वखाणू, कित्याक ताचे एकल्याचेंच नांव तोर व्हडतें. स्वर्गा आनी संवसारा परस व्हड ताची महिमा. जबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. आपले परजेचें बोल आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करतात सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाची भुरगीं ताणें वेंगेन घेतलोली परजा. जबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उद्गार सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वराक चोय चोय, सर्वेस्वराक चोय चोय,
हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवें सदांकाल आसतलो. Sorvisvorak Zoizoi, Sorvisvorak Zoizoi, Sorvisvorak Zoizoi, Sorvisvorak Zoizoi. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण त्यो तुमच्यांनी आतां मनांत घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो कित्याक तो आपले पद्दतचें उलोवचो ना पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. वसत हांवें अशें म्हळां तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, जायतो काळ आदीं म्हजी भावाची बायल सिस्टर इन लॉ SSC परिक्षेचे पेपर करेक्ट करूंक येताली. ती फिजिक्स शिकयताली आनी ती सांगताली एक फिजिक्स पेपराचेर निमणे कुडीन भुरगे बरयताले टीचर प्लीज मेक मी पास, God will bless you. Teacher, please make me pass. I will pray for you and for your family. Or teacher, please make me pass because I am a very poor boy. All कितें तरी निमाणें कुडीन ते बरयताले. अशेंच कितें खंय एक इंग्लीश प्रोफेसर आसलो. डिसेंबराच्या म्हयन्यान युनिट टेस्ट म्हूण जाताले. युनिट टेस्टांत खंय ताणें एकूच क्वेश्चन घातलेलें भुरग्यांक आनी पेपरान दिली. डिसेंबराचो म्हयनो. एका भुरग्या लागीं खंय कांयच त्या क्वेश्चनांचो जबाब जायनासलो. तो पेपर घेतलो खंय ताणें आनी म्हळें खंय आय डोंट नो दीस आन्सर, गॉड नोज. मॅरी क्रिसमस. आनी सराक दिलो आय डोंट नो दीस आन्सर, गॉड नोज. मॅरी क्रिसमस. तो सर बरो मनीस. ताणें खंय नव्या वर्साक भुरगे परतून आयले तेन्ना तेगे पेपराचेर बरयलें गॉड गेट्स ग्रेड A and you get grade F. You are very, very poor. God gets grade A. God knows the answer. You don't know the answer. So you get grade F. भणी भावनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजू आपल्या शिसांक सांगता अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण त्यो तुमच्या मनांत आतां घेवंक जायनात. ते तुमी जाणात आमचे शीस जेजूचे सादे आसले. जेजू जायते कितें सांगतालो तांचे मनांत उरोवन आसलें. तांचे मनांत उरोवन आसलें. कितले पावटी आमी चारूय
शिववर्तमाना वाचीन जाल्यार कितले पावटी तो सांगतालो आपल्या कश्टांची खबर, आपल्या मरणाची आनी जिवनपणाची खबर कितले पावटी सांगतालो. सांगून ते भियेल्यात म्हूण तांकां वयर घेवन गेलो दोंगरार आनीक आपलें रुपांतर केलें. दिवन येता आसतना सांगलें पळय मनशाच्या पुताक भायर येतले, खुर्साद मारतले, जिवन जातलें, मागीर सांगात. आतां कोणाक कांय सांगिनाकात. हें कितें तुमी देखलां. दे डीड नॉट नो. देखून भाग्यन जिवांव आपल्या शुभ वर्तमानान सांगता आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण हांव तुमकां सांगिना. बिकॉज यू वील नॉट नो द आन्सर. यू वील बी ब्लँक. आनी जेजू खुर्सार मारलो तेन्ना एके भाशेन सगळेच ब्लँक जाले. कांय नकडो आसलेलें. कितें जालें आतां? खुर्सार मारलो ताका कोणें विकून दिलो? आमच्याच एकल्यान. पेद्रू म्हणटलो हांवें कान पुरान घातलो मरे आनी जेजून ताका बरो केलो. ताचो कान रोखडोच ताका पिकोवणी दिली. पूण जेजू तांकां सांगता बाबा म्हणिलो तुमकां हांव आय वील सेंड यू अ हेल्पर. तो तुमकां सगळें शिकयतलो. तुमी भियेनाकात. They felt bombarded with all the teachings of Jesus. आमी भाग्यन जिवांची शुभ वर्तमान वाचीत जाल्यार it's so difficult for all of us. Not only you lay people, even for priests. Difficult it is. Because John was writing from what he experienced, the close experience of Jesus. तुमच्या लागीं हांव कितें सांगताचें आतां मनांत उरचें ना. पूण भियेनाकात. आय वील सेंड यू अ हेल्पर. तो तुमकां सगळें शिकयतलो. आनी अशेंच कितें जालें न्हय. पेद्रू ताणें केन्ना सेर्मांव सांगूंक ना. पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे उद्देशी दारां उक्तीं कोत्तात फ्रॉम दॅट अपर रूम वेर जीजस वॉज इन्स्ट्रक्टींग देम आनी दे गो आवट आनी सांगतात लोकांक हे वेळार आमी पिवंक नात. तुमी चिंतीत आमी सोरो पियेल्यात म्हूण. ना. इट्स ओन्ली 9 o'clock in the morning. What has happened is the gift of God's Spirit. पेद्रू उलयता सगळ्यांचे वतीन आपल्याक दिल्ली जबाबदारी पाळटा. कोण पेद्रू? कारवी सादो मनीस. म्हणलें ह्या मनशाक हांव वळखच ना. ह्या मनशाक हांव वळखता जाल्यार म्हजेंच घोट्टण जावं असो पेद्रू उलयलो. देयर वॉज नो नीड ऑफ एनी विटनेसीस. वो टू मी इफ आय नो दीस मॅन. आय डोंट नो फ्रॉम वेर ही इज. पेद्रू म्हणटा. जेजू जाणा आसलो सगळे वेतले म्हूण. देखून तांकां सांगता भियेनाकात तुमी. जायत्यो वस्तू तुमकां सांगल्यात आनी उरलेल्यो सांगिना कित्याक तुमच्यांनी आनी घेवंक जायना. आवर मायंड इज लिमिटेड. द मायंड ऑफ द apostles, simple that they were, was completely limited. पूण जेजू तांकां पवित्र आत्मा भासयता. तो तुमकां सगळें शिकयतलो. आनी जें कितें हांवें केलां तें तुमच्या मनांत हाडटलो. That's how we have the 4 gospel writers, what Jesus did and said. Not in a chronological order. उमके दिसाक उमकें केलें तोहलें न्हय. संक्षेप जेजूच्या जिविताचो हे आमकां बरोवन दवरतात. बांबडीन आज आमी घरा वयता आसतना मनान धरुया आमकां एक एकल्याक तोच आत्मा दिलेलो आसा. ह्याच आत्म्याच्या बळान पवित्र सभा आज फुडें वता. What an election of the Holy Father, Pope Leo XIV. Nobody expected. He was not among the 10 that the media was focusing. कोणूच रावनासलो.
पवित्र आत्मो चलयता पवित्र सभा. ऑगस्टिनियन याज्ञिक बिश साहेब आणि आमचेच पाप साहेबान फ्रांसिस्कान 2 वर्सां निघून जावंक ना कार्डियल केल्लो तो निवडून येता ताका विचून काडटात 133 cardinals for this job of guiding the church. पवित्र आत्मा चलयता आमकांय चलयता. पवित्र आत्म्याक आमी सदांच उक्टी आसूं आनी आमचे खातीर मरून जिवन जाल्ल्या आमच्या सुरवंडाराक आमी अनुभवूंक आनी पोरगोटूंक तेच आत्म्याचें बळ आज आनी सदांकाल आमकां मागुया. भेटून आमी गायन गावया. सी 30:2 सर्वेस्वरा देवा पान 40:2 सी 32 पेज 42. सर्वेस्वरा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या उड्याचे भयणी भावंडे आमचें बलिदान सोरपोत वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेश्वरा देवा ह्या बलिदानांत आमची कालतीन देणी आमी तुका भोगतीन भेटयता आनी जेजूची अमळीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. हे भोव पवित्र देणे आनी घेण्या वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडा आमची जीण नवी आनी तुज्या भुरग्यांक सोबता तसली भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमची सभे आसूं. तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारवी. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो पूण भोव करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखणणी व्हडते दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो आमचो शराती जावन आमचे खातीर आपलें अर्पण करीत आसा. तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो तो आनीक मरोना पूण सासणाक जिवो आसा देखून पासकांच्या संतोशाचे नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सग दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Sorry, tu canso
बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशें कश्ट मरण सोसूंक विचार ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच आनी काळज घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. तुमच्या रगताची काळज नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut purgutuja. Simielo Gesù ci vonzolo, Gesù nowianytolo. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काळ सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस लिओ आमचे बाप साहेब, फिलीप आमचे बीश साहेब आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान भाड. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यात ते आमचे भाव म्हणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्यान समजता तुजे पोरजोडीत मुखां मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगती तिजो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो विशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतली वाटाय कित्याक रजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन तांगडी तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र विचार बावरताचे दिश्ट घाल. जेशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणेच्या ससनांक. आमेन. येदूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचेही सव्य असो. शालकायेन एकामेकाक येदूची शांती वांटूया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. वस्त जेजू बासालेलो पवित्र आत्मा आपल्या शिसांक धाडटा आनी तांकां शाणेपणान बुदीन जाणवायेन आनी दिरान भरता. हे जेजून आमकां आपलो आत्मा दिलेलो आसा. ह्या आत्म्याच्या बळान ताचे गोवाय जावंक आमी फुडें सोदतली सुभागी. सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया. D40 शेड्यांक हांवदार 574 D46 पेज 74. Soltão, soltão, शेड्यांक हांवदार बोचे बोरी भितर सोल्यार पळय दोसांव Zablo salva, sorok taka, subauna, Teuta wiswaso da suci, Ama sheyan gloria Jesu, Eka zilando mozomu, Teuta wiswaso da suci, Ama sheyan gloria Jesu, Zilando mozomu Sorgar saku Ayla demo Usmanakli Solundimu Mocha sheria Ayla gemo Sasnik chivi Moche madu Teu
प्रार्थुया. कोण वेळे बाप्पा सुर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां बोल्लें आमच्या आदले पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ले नवे जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोल दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, आज सांजे सुवरांचेर आमच्या सिनियर्सांनी घडोवन हाडिल्लो समब्रीज ही कार्यावळ आसा. सगल्यांनी आमची सिनियर्सांनी वांटो घेवचो म्हूण आमची विनंती. कुपन्स घेवन ही कार्यावळींत तांणी भाग घेवचो म्हूण मागता. 30 तारखेर आमचो नवो पाद्रीगार 7:30 मिसार आपल्याची भासावणी करून आपल्या हातांत ही जोडटी घेतलो. ताचे बरोबर नवो पात करूया आसतलो. तांचे बसत आमी मागुया. आनी पयलीर आयतारा दिसाक 8 वरांचे मिसार आमी तेगूय तुमचे बरोबर वावुरपी जिनमास्तीचे मीस तुमचे पासत देवाक अर्गां दिवपाचें मीस करतले. आज याज्ञिकपण म्हळ्यार एक व्हडली आव्हान. जायते तरेच्या प्रश्नांक फुडो करूंक पडटा. राती हांव बोर्डा गेल्लो. एक भुरगो जो म्हजे बरोबर आसलो डिकन कसो, एक भुरगो आसलो म्हजे बरोबर इगोर्जेन म्हजे चिखलेचे डिकन कसो. वर्साच्या वर्साक थंय म्हजे कडेन डिकन आसताले पिलारचे. हो भुरगो डिकन आसलो आनी मागीर तो पाद्री जालो. हांवेंच ताका हें आंगावलें घातलें याज्ञिकपणाचें. आनी काल जावन आसलो ताचो सिल्वर जुबली आसलो. आनी ताचे फॅमिलीचे मनान जालें हांवेंच ताची सावध करची म्हूण. देखून हे कार्यावळीक हांव गेलो. जायते पिलारचे पाद्री आसले ह्या सिल्वर जुबली एरियनाक पोरबी दिवपाक. आनी MC म्हणटालो, MC जो कार्यक्रम चलयतालो तो म्हणटालो आज याज्ञिकपण म्हळ्यार एक व्हडलें आव्हान. तो म्हणटालो याज्ञिकपण म्हणजे कांट्याचो मुकूट. मागीर हांवें ताका सांगलें कांटेच ना, गुलाबूय आसा. गुलाब आमकां जेजू तोच कांट्यांतल्यान फुडें व्हरूंक आदार दिता. आनी हो याज्ञीक भुरगो शेल्डना भाशेन आज 25 वर्सां जालीं ताच्या याज्ञिकपणाक. आनी किरीत बाग म्हजो उगडास केलो ताणें. दोग पिलारचे पाद्री हांगा येताले, ब्रादर्स येताले हांगा. जायते फावटी हांव तांचे लागीं विचारतालो ह्या याज्ञिकाची खबर. आनी म्हाका खबर नासली 25 वर्सां जालीं. हें आमचें जिवीत आमी फुडें वचत आसा. तुमी तुमच्या नव्या पाद्रीगाराक नवे पात करूंक पासत सदांच मागचें आनी तुमचो सहकार तुमी तांकां दिवचो. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावया. टी 5:3 स्वादीक तुजें नांव मारये पान 225. T 53 पेज 225. सुवादीक तुजें